सोद बुकेलोले होतमे आमचे वेगी उबार सांभाळा गोठाईन तुझे सोद बुकेलोले होतमे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोठाईन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या ओळखू आम्ही तुझ्या मोगाची गुणा. ओय जेजू, तुजे बरोबर हो वेळ सारूंक आमी आशेता. आयज ही आख्खी रात तुवें आमकां तुजे बरोबर सारूंक दिल्या. थोडीं जाणां आमी बरे भाशेन न्हिदल्या, बाकीचीं आमकां जेम पडना. जेम पडना जाल्यार म्हणटच आमी मागण्यांत रावता. पूण हे मागणें केन्नाय आमकां शांती दिना. आमी उचांबोळीत आसा. जेजू, ती चिंतना, ती भावना, त्यो आठवणी आमच्या मनांत सगळगत आसतात. ही भितरली चिंतना, भावना, आठवणी तातूंत तुका दवरच्याक, ती तुका एकवटोन तुजें तें सोंपोवच्याक आमकां तूं कृपा दी, मदत कर. हे खोलायचें मागणें जंयचो तूं सगळ्याक आसाय, पूण तुका त्या चिंतनांचो, त्या भावनांचो, त्या आठवणीचो, ते चालीचो तुका दोनी आयन करूंक ना. देंवचार आजून म्हाका आपल्या ताब्यांत कोत्ता. आनी जेन्ना तो म्हजें जिवीत चलयता तेन्ना म्हाका केन्नाच शांती मेळची ना म्हणून ही खात्री म्हजी सगळें जालेली आसा. पूण म्हज्या चिंतनाकूच न्हय, म्हज्या चिंतनाक लागून हाचो परिणाम म्हजे कुडीचेर जाता. तो म्हाका समजूंक आतां तुज्या स्वतांत म्हजें जिवीत उजवाडाय. आनी हे परी आयज हांव तुका सगळें म्हज्या जिवितांतलें ओपून दिता. वयल्या वयर न्हय, पूण सगळें भितरल्या भितर जें चलता तितलें तुज्या ताब्यांत हांव कोत्ता जेजू. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence.
Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Fill us with your power. Live inside of us. Yes, Lord Jesus. May your Holy Spirit enlighten me so that nothing inside me ever takes me away from you. I do not want to be attached to any of these thoughts, feelings, persons, events, experiences. Be they good, be they bad, be they anything. Let them not become my God. Let them not possess me and me be obsessed by it. वे जेजू हिंचीच वस्त प्रसंग मनशां म्हजे भितर म्हाका तांचे गुलाम करूंक दिवं नाका. हाका लागून म्हजें जिवीत सगळें भितरल्यान तळमळीत जाता, कासावीस जाता आनी हांव बऱ्या भावनांनी बरोन येना, पूण सगळीं वायट चिंतना भावना मागीर उपरासूंक लागतात. हें तुजें न्हय, हें जावन आसा देंवचाराचें काम. सुर्गीचें राज तातूंत ना, पूण देंवचार म्हजें जिवीत हे परी चलयता. हें समजून घेवच्याक तुवें तुजें जिवीत म्हजे पासून वारयलेलें आसाय. तूं बोली कसो म्हजें हें सगळें पातक जें म्हाका कंट्रोल करता, म्हाका तुज्या मोगान लासूंक दिना, तें सगळें तुवें ह्या वेळार म्हज्या मनांत हाडलां आनी म्हजी चिंतना उजवाडायल्याय. म्हजी भावना कशे भाशेन तुजें थिरावंक जाय तें सगळें तुवें म्हाका आतां दाखयलां.
आमचे दोळे जेजूचेरूच लावन ताणें आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करची म्हणून ह्या हेतूंत आमी ताचेरूच आमचे दोळे लावन रावया. आनी जीं चिंतना जीं भावना आमच्या मनांत येतात तितली जेजूच्या नांवान ती ताचेरूच दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो, आमकां शांत करतलो आनी त्या चोपक्यांतली आमी सुटोन जेजूच्या मोगांत आमी जियोंक लागतले. हांव स्वतंत्रपणी ताचे बरोबर आमचें जिवीत सादतलें आनी आमचे आज बोडवे आमकां राखतलेत आनी सांबाळटलेत. व्हडत्या देवाक वाकाणया सगळ्या काळजान दीन वाचतां जिव्या देवाक वाकाणटा सगळ्या काळजान दीन वाचतां व्हडत्या देवाक वाकाणुया मोगाळ बापाक दीन वाचुया पातकी भुरग्यां सोडून काडली जेजू सोबे जिवी केली जिव्या देवाक वाकाणटा सगळ्या काळजान दीन वाचता जिव्या देवाक वाकाणटा सगळ्या काळजान दीन वाचता सूर्या जेजू उदयेवन आयलो ताचो प्रकाश आमचेर फांकलो ताच्या नांवान
एकठांय जावया आमचे मोदे जेजू घेवया दिव्य देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान देव वाजता दिव्य देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान देव वाजता पवित्र आत्मो आमचेर देवलो काळजांत आमच्या रिगून रावलो संतोष शांती ताची देणी खावती कायेन आमी घेवची दिव्य देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान देन वाजता दिव्य देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान देन वाजता त्रिएक देवा भक्ती पोरणान तकली भागोन गायात नो मान निरंतरी सर्वेस पोरा वैभव महिमा सासना सासना दिव्य देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान देन वाजता दिव्य देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान देन वाजता वै जेजू तूं जिवो जेजू जावन आसाय जिवो देव आनी आतां म्हज्या जिवितान सुरवातेक थान आतां पर्यंत म्हाका विसव मेळोंक लागलेलो आसा खूब फावटी हांव तुजे बरोबर वेळ सादतां पूण शेवटी हांव तसोच पोत्तून म्हज्या वावरांत म्हज्या कामांत वेतां आनी शांती म्हाका मेळना कित्याक लागून अशें घडटा जेजू घोडेक म्हज्या जिवितान जेन्ना हांव वस्तू दुसऱ्यांक दितां तेन्ना दिलेल्यो वस्तू हांव विसरना ते भाशेन करच्याक हें तूं देणें म्हाका आतां दी We thank you, Lord, for the gift of yet another day. We thank you for all the blessings that you have bestowed upon us.
We thank you for the gift of all the people in our lives, in our family, in school, our colleagues, at the workplace, our neighbors, our relatives. We thank and praise you, Lord, for all these things. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people from time on and forevermore. For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, so that the righteous might not stretch out their hands to do wrong. Do good, O Lord, to those who are good, and to those who are upright in their hearts. But those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead them away with evildoers. We thank you, Lord, for this gift of your word, which we have just heard from Psalm 125. We know, Lord, that you are always with us at every moment, always guiding us, always wanting us to do good things. Even in our moments of troubles and sorrows, you are there with us, taking us by your hand, comforting us, giving us the strength and the zeal to move on and face those challenges. We thank you, Lord, for all these experiences that you have given to each one of us. And now, Lord, we place before you all our prayers, all our worries, all our fears, all our challenges, all our uncertainties. We know, Lord, that you are aware of all our needs, of all our difficulties, our weaknesses. You are always there with us, even if we don't want to follow you. You are always guiding us. You are always with us. In a very special way, Lord, we pray for all the victims of the coronavirus pandemic. This pandemic has changed all our lives in various ways,
be it spiritually, economically, medically. We pray for all those victims who have lost their lives. We also pray for those who are sick, those who are serious in hospital. Touch them, Lord. Heal them. Give them the strength and the grace to recover and once again praise you as they work to build your kingdom. Similarly, we also pray for all those undergoing various surgeries today, Lord. Be with them, Lord. Guide them, be their strength and comfort during these trying times. We also pray for all those who have lost their jobs during this pandemic, all those who are suffering from anxieties and uncertainties. Heal them, Lord. Protect them. Give them the strength to move on. We also bring before you, Lord, all those who are answering their exams today. Bless them, Lord. We also bring before you, Lord, all those who are celebrating their birthdays today. We ask you, Lord, to bless them, give them good health of mind and body. And similarly, we also keep in mind Augusta Fernandez, Mineta Miller, Olavio Luis, Norberta Sheikh, Kashmir D'Souza, Elsa Fernandez, Rani Xavier, Razel Menezes, Mark Martis, Clara Antao, Joseph Fernandez, Samuel Colasso, Neri Fernandez, Clara Antao, Maria D'Souza, Maria Disa, Philomena Clement, Molly Matthew, Julia Miranda, Magdalena Silveira, Constancio Fernandez, Christina Raji, Joseph Fernandez, Roy Fernandez, Cipriano Mascarenas, Cynthia Costa, Pushpa Deshmukh, Nascimento Lobo, Trudy Furtado, Stanislaus Dias, Jyoti Nunes, Ubaldina Gomes, Thelma Tolentino, Valley Fernandez. Bless them, Lord. Be their guide during this entire day. Give them good strength of mind and body as they go along today, carrying out their work, praising you
in everything that they do. वय जेजू, कितल्याच जाणांनी मागण्यांची विनंती केलेली आसा, तितल्यांकूय आमी तुजें सुरशें हाडून तांकां तुका दिता. तूं तांचेर आशिर्वाद घाल. आना, एबनर, मार्टिना, जोझफ, सॅम्युएल हांकां सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. तांकां पेकोवणी दी. R35 घेऊया. संसारांतल्या मोडत्या साश्टांगी नमन करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा सोय माचे विश्वय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. ती वाडो आमचो बाबार. सोय मोरते विश्वय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या Zoiti Buddha Magudu Narza Tora Wonduya Wakaluya Upsalata Shimogno Mogaja Povitatmya Sarko kalti pona Mandiuya sasna sasna. Amen. Tuin tanka surgitso uno diloy Soglia swadaco undoto मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. Amen.